म्हापशा नगरपालिकेचे 3 नगरसेवक सोपो कॉन्ट्रॅक्टराकडे दर म्हयन्याक 2 लाखाचो हप्तो मागता अशी खबर पातळ्या। उपरांत ह्या विशीं बेगोबेग चौकशी करून संबंधीत नगरसेवकांचेर कायदेशीर कारवाय करची तशेंच तांची नांवां उक्ताडार हाडची अशी मागणी नगरसेवकांनी केल्या। ह्या विशीं म्हापशा नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी अमितेश शिरवयकार हांकां कागाळ केला अशी माहिती नगरसेवक सुधीर कांदोळकरान दिल्या। रिगार्डिंग म्हापसा मार्केट सोपो जे तीग जाण कोण कॉन्सुलर ती कॉन्सुलरांची नांवां येवंक ना, पूण काल पासून म्हाका लोक विचारूंक लागले बाबा तुज्या वॉर्डार मार्केटे आमच्या वॉर्डार येता तूं ह्या भानगडीन आसा, तुज्या पेपरार येयला कितें? हांवें म्हणलें पेपरार येयला तीग जाण म्हणून, पण नांवां येवंक ना आनी तेजे कडेन खंय 2 लाख रुपया मागले हे ते अशें हे चलतालें। हो मॅटर जो सोप्या बद्दल जावं जो टेंडर आसलो तेतून काही तरी त्रुटी आसल्यो म्हणून एकदा तो कॉन्सुलाक आमच्या चवथीच्या पयलीं डिस्कस जाता, पूण हांवें तेन्नाय सजेशन दिल्लें हो जो सोप्याचो टेंडर आसा तेका वेवस्थीत जे कितें आमची कंडिशन आहा खंयच्या टायमार खंयचो सोपो खंयचो पार्ट घेवचो न्हू कितें खंयचो मार्क करून जावं पार्किंगचो दिला वेवस्थीत घाल आनी बिफोर टेंडरींग हे सगळी कंडिशनां ते हितून आसपाक जाय जेणे करून कोणाक व्हरपाक बरें पडटलें। पूण आतां हे जे कितें हें जालां हेतून आमी थंय हें ना जे 2 लाख मागले म्हणटा जावं आनी कितें म्हणटा, पूण ते तेंच्यांनी सोपेकारांचें हांगा एप्लिकेशन दिल्लें आसा, तेणी शोकस दिल्ली ताका रिप्लाय दिल्लो, रिप्लायान जी नांवां येयल्लीं आहा आतां ती नांवां येयल्या जाल्यार ते कितें दिलां तेणी तें पळोवया म्हणून आमी हे केलें आनी शिवक सांगलें बाबा तें कितें आहा जर 3 जाणांची नांवां तूं डिस्क्लोज करची पडली न्हू जाल्यार सगळ्यांकूच येता, 3 जाण म्हळ्यार आमीय जावंक शकता, ताका लागून आमी ज्या तरेन 3 कावन्सिलर इट वॉज रिगार्डींग हे सोपो कलेक्शन आसलें न्ही म्हणजे एक्झॉर्बिटंट चार्ज करता म्हणून ते आनी प्रेसाचेर कितें तरी न्यूज आयला खंय की 3 जाणां कावन्सिलर इज आस्किंग द मनी फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून त्या संदर्भात ते येयल्ले की आपूण हें ना म्हणून की तुमी हेजेर इन्क्वायरी करची म्हणून त्या हेच्या खातीर आयिल्लें रिप्रेजेंटेशन दिवपाक की बाबा ते 3 कावन्सिलर कोण ते रिप्लायन दिला ते आमकां कळयचें म्हणून।